हिंगा चिता म्हणटा आनी ते सायडी व्हडशें दोंगर म्हणटा सकयल थिंगा थिंगाच्यान उजो पेटपाक स्टार्ट जालो 12:30 सुमार स्टार्ट जालो. सो मागीर हांवें आतां 101 फोन केलो आनी तांकां सांगलें हिंगा उजो पेटलो मातशें धाड म्हणून. 2 वरां पावले तरी पूण सगळो आतां वयलो सगळो जडो जालो. आनी थिंगा एक तर म्हणल्यार थिंगा गाडी वचपाची प्रोविजन ना उदका वरान. सकयल कितें साल्वार करपाचें केलें तेणें पूण वयर तांकां घालूंक मेळना. वर्सान आतां 3-4 वर्स जालीं सेम जाग्यार पेट्टा उजो. सरकार हय थंयच पेट्टा वर्सें. सरकारान कितें तरी प्रोविजन करपा जाय थिंगा बाबा एक तो उदक वचपाक उदक हे सायडीन ते सायडीन नाजाल्यार गाडी वचपाक फायर ब्रिगेड वचपाक थंय प्रोविजन थिंगा करपा जाय. आतां उजो कित्याक लागून लागलो म्हणटा तो उजो लागपाक शकना वर्सान वर्स सेम जाग्यार. तो कोण तरी घालता. आतां कोण घालता कशें घालता गव्हर्मेंट जावपाक शकता ना सेम स्पॉटाचेर जायना. गव्हर्मेंट दुसरे कडेन पेटपाक शकतालो दुसरे. आनी थिंगा गव्हर्मेंट म्हणल्यार कसो एक तर झाडां फ्रिक्शन करून उस पेटपाक पॉसिबिलिटी आसा नाल्यार बेश्ट कांय ना. फूल प्रायवेट प्रॉपर्टी हातूंत फाटल्यान घेतली तेजी लोकला टेंट पयलीं शेत हाडलें आनी कोण कांय करना. थोड्यांनी हें केलां पूण तेजी धाकली एक कॅनल आहा ती लोक परबीन पिवपाक घेतले तेन्ना सिक्युरिटी आतां पयलीं उज स्टार्ट जाल्लो आनी ती लायन येयल्या ती ते सायडींतल्यान येयल्या. आतां कोणालो गुन्यांव वय करपाक शकनाय आमी कोण मुद्दम हें केला कांय ना. आतां थिंगा गव्हर्मेंटान PWD WID थिंगा बोर्ड बीन मारला बट स्टील कोणा रुल्स बीन फॉलो करूंक वचनाय. थिंगा सोरे पिताय उज बीन घाताय कितें बांगडे आनी सिजन न्हू तो उरान आतां आमगेले 3 वर्सां 4 वर्सां जालीं थिंगा उज बीन येता आमगेल्या दोंगरा वर्सान गव्हर्मेंट काम तो आसताच आनी हेच टायमार आसता. आमी आसा मळकणे सांगे गांव आनी आयज दनपारां अरावंड 12 सुमार जे दोंगर आसा जो चिचा आनी वडशा म्हणटा गांवांचे अरावंड 9 लाख सुमार एरिया जे काजू आसा झाडां आसा आनी सुकलेत तण हे कम्प्लिटली जळोन गेल्ले आसा. आनी आतां अरावंड 12:30 सुमार जी कुडचरेम फायर स्टेशन टिमाक कॉल येयले तेजे नंतर ते 1:30 सुमार हांगा पावले आनी आतां सद्या तेंचे उजो पालोवपाचें काम चालू आसा. ते पर्यंत जे हांगचे स्थानीक चिचांचे जे लोक आसा तेणी स्वता जी झाडां ताळे घेवन स्वता तेंगे जे चर्च आसा चॅपेल ते नागवे म्हणटा थंय चॅपेल आसा ती एरिया सरावंडेड अरावंड ते एरियेक तेणी काजू हे सायडी उजो पालोवपाचो प्रयत्न केला आनी आजून ती लोक हांगा आसा. कमी कमी 1.5 वर जाले हे उजो पालोवपाक प्रयत्न करता. ज्या प्रमाणे त्या स्थानिकान सांगलां वा हे 3-4 वर्सां जालीं हांगा ह्याच टायमार गिमाक जे एप्रील म्हयन्याक उजो लागता आनी सेम स्पॉटा वयल्यान चालू जाता. खंय तरी थंय WIDन ऑलरेडी बोर्ड मारलेलो आसा की हांगा ज्या जाग्यार ते मिसयूज करता बसून खंय तरी पिकनीक करता अशें करून आनी चुकून खंय तरी असली ज्यो उजो लागपाच्यो गजाली घडटात. हांव सांगेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.